नमस्कार आणि येवकार गोंयकारपणाची ग्राउंड रिपोर्ट ह्या कार्यावळीन. तर आयज आमी येयला दारबंदरा हांगा जंय बीजेपीचो झेडपी कॅन्डिडेट रुपेश देसाई हे झेडपी इलेक्शना खातीर कॅम्पेनिंग करता. तर तांचे कडेन उलोवया आनी जाणून घेवया लोकांचो प्रतिसाद कसो आसा, तेंची कॅम्पेनिंग कशी चल्ला आनी तांच्यांनी लोकांक कितें अश्युरन्स दिला. रुपेश सर, येवकार तुमकां. पयलीं म्हणजे तुमची कॅम्पेनिंग कशी चल्ला, सामकी बरी चल्ला. लोकांचो प्रतिसाद कसो? सामको बरो आसा, सामको म्हणजे चड बरो. ओके, सो ह्या खेड्या गांवान हो ल्हानसो गांव, सो हांगा कितें कितें डेव्हलपमेंट जाय अशें दिसता तुमकां? हांगा मेन म्हटल्यार चडशे भारतीय जनता पार्टीच्या आमच्या ह्या सरकारान, आमच्या आमदारान खुबश्यो गोष्टी केल्ल्यो आसा. आणि बाकीच्यो ज्यो गोष्टी झेडपी फंडांतल्यान ज्यो पेवर्स आसतले, बाकीचे बांयचे काम आसतले, किंवा मंडप आसतलो, किंवा कोणाक ह्या भुरग्यांक जिम दिवपाचे आसतले, खुर्च्यो, साऊंड सिस्टम, ह्यो गोष्टी आमी करतलेच. तेज्या भायर आमचो मेन म्हटल्यार इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट आसा तो ह्या मतदारसंघान खूब आसा. आमी खंय तरी ह्युमन डेव्हलपमेंटाचे आमचो विचार आहा. हे तुम्ही हांगासर पळयता, मुद्दम जावन फाटल्यान पळया, चडशे जे यूथ आसा, जे 30च्या सकयल आसा, ते यूथ हे सगळे आयज म्हाज्या बरोबर भोंवता. सो तेंच्या खातीर कितें तरी करपाचें म्हाका उमेद आहा. आनी हांवूय एक यूथ जावन आसा. सो म्हाजें मेन विजन तें आसा, जिल्हा पंचायत निवडणूक लडोवपाचें. सो तुमी निवडून येतकच तुमच्या प्रायोरिटीज कितें आसतले? म्हाज्यो प्रायोरिटी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट हो सरकारान करूंकूच जायो. त्या खातीर आमचो आमदारय आसा, बाकीचे पंच आसा, सरपंच आसा, आमी करतले. ते सोडून हे भुरगे जे युवक आज म्हाज्या बरोबर दिसाक 200 ते 300 युवक सातत्यान भोंवता, तेंच्या खातीर कितें तरी करपाचें आसा. सगळ्यांकच सरकारी नोकरी दिवपाक मेळना. सरकारी नोकरी सोडून हांगा खुबश्यो फॅक्टरी आहा, नेस्ले कंपनी सारकी आहा, MRF आहा, PNG आहा, सिप्ला सारकी आसा. म्हणजे प्रायव्हेट सेक्टरान कितें आमी जॉब दिवपाक मेळटात ते सोडून कॉर्पोरेशनाचे जे जॉब आसा, HRD आसतले, ह्युमन रिसोर्स, किंवा बाकीचे ज्यो कॉर्पोरेशन्स आसा तितून आमी ट्राय करतले. बारीक मोठे MTS असो, LDC असो, आणि तुमकां खबर आहा व्हडले जे जॉब आसा ते स्टाफ सिलेक्शन कमिशन करता. पूण तेंच्या खातीर प्रॉपर ट्रेनिंग दिवपाचो म्हाजो प्रयत्न आसतलो. मागीर जेन्ना समज पुलिसांचे कितें तांकां एक ट्रेनर हाडपाचो, तेंच्या खातीर ती बाकीची वेवस्था आसा, ती सगळे आमचो प्रायोरिटीचेर आसतले. तुम्ही आता इतले दीस जाले कॅम्पेनिंग करता, सो अशे कितें इश्यूज आसा जे लोकांनी तुमच्या मुखार मांडला? सावर्डे मतदारसंघाक 2012च्यान सातत्यान इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटाचें काम चालू आहा. हे बारीकशा गांवान सुद्धा तुम्ही रोड पळोवंक शकता, कितलो सुंदर रोड आसा तो. आतां ते कितें आहा, हांगा आमचे खेडेगांव गोरवा बिरवा हांगा आसा म्हणटकच तुमकां तें मातशें हें दिसता, पूण सारकें तुमी आतां त्या रोडान येयल्ले आसा. इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट तुमकां खंयच दिसना. बाकीच्यो ज्यो सरकाराच्यो स्किमी आहा, ते अटल आसरा जावं, गृह आधार जावं, लाडली लक्ष्मी जावं, DSSS जावं, ह्यो सगळ्यो स्किमी आमचे पंच सातत्यान, आमच्या पंच हे आमच्या गांवचे सरपंच, बाकीची पंच ही सातत्यान लोकांकडे, डेप्युटी सरपंच हांगा सातत्यान लोकांकडे ह्यो स्किमी पावयता. फक्त कितें आसता, ह्युमन डेव्हलपमेंटाचो मातसो जो जॉबाचो विशय आसता तो प्रत्येक कडेन आसता. सरकार सगळ्यांकच जॉब दिवपाक शकना. ते सोडून म्हाजो मेन प्रयत्न आसतलो, जे भुरगे धंदे करपाक सोदता, आमच्यो योजना आहा, PMEGP किंवा चीफ मिनिस्टर योजना किंवा मुद्रा लोन. थोड्यांक कितें आसता, बँकेन थोड्यांक लोन दिना. म्हाका खबर आहा तें, कित्याक हांवूय एक धंदो करपी, म्हाजो कॅटरिंग बिझनेस आहा. बँक तेन्ना तेंच्या खातीर वचोन उलोवन कितें मदत करपाक मेळटा ते आमी करतले, आनी भुरग्यां खातीर सदांच आसतले. म्हाजें मेन प्राधान्य यूथ आसा. सर, ऑपोजिशनाचेर तुमच्या केटरिंग बिझनेसाचेर टिका केला, सो तुमचें कितें म्हणणें आसा तेचेर? आतां हांव उलयल्लो, कॅटरिंग बिझनेस हांव करता. हांव एक गरीब घराण्यांतल्यान वयर सरलेलो भुरगो. हांवें सरकाराचे PMEGP स्कीम घेवन हो कॅटरिंग बिझनेस सुरू केल्लो, आनी त्या बिझनेसा वयल्यान हांवें खूब त्रास करून, तळमळ करून, आनी भारतीय जनता पार्टीची कित्येक वर्सां जालीं काम करता. म्हणून म्हाका पार्टीचे केन्ना आमचो नरेंद्र मोदी येता, अमित शाह येता, कित्याक एक पार्टीचो कार्यकर्ता म्हणून म्हाका कॅटरिंग मेळटा, आनी तेंच्या आशिर्वादान हांव कॅटरिंग करता. हांव मेहनत करता, पूण मेहनत करून हांवें म्हाजी फर्स्ट प्रायोरिटी आसली की एक बरेंशें घर बांदपाचें. घर बांदलां. आज ऑपोजिशन म्हाज्या कॅटरिंगाचें सुद्दां, हो कॅटरिंग करता, हेजे पयशे खूब मेळटा, हो घर बांदता, हे बांदता, घर सुद्दां म्हाजें वयर काडलें.
कित्याक तांकां काडचें पडलें कित्याक हांव एक फ्रेश कॅन्डिडेट आहा. एंटी इनकम्बन्सी म्हणटा ते म्हाका ना, लूप होल्स म्हणटा ते म्हाका ना. म्हाज्या वांगडा सगळे यूथ आसा. म्हाजें वायट उलोवपाचे सारकें कांयच ना. हांव खंयच्याच कॅन्डिडेटाचेर काय उलोवंक ना. जेन्ना म्हजी फर्स्ट इंटरव्यू महादेव टेंपलान घेतली तेन्ना हांवें स्वताच्यान सांगलें इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट म्हणटा फाटले जो झेडपी आसलो 2 टर्माचो तेणी बरो केल्लो आसा. हांव तेज्या बद्दल काय उलयना कित्याक तो भारतीय जनता पार्टीन केला. समज तो आयज म्हाज्या धंद्याचेर पावता, म्हाज्या खंय तरी घराचेर पावता, म्हाज्या खंय तरी आनी कित्याचेर पावता जाल्यार आमकांय उलोवंक जाय. आमकां उलयतलो जाल्यार खूब गोश्टी आहा. जो कॅन्डिडेट आहा तेजी एकूय गोश्ट लिगल ना, सगळे इनलिगल धंदे. रेंव चोरपाचें म्हण, चिरे काडपाचें म्हण, मायनींग म्हण, आनी कितें म्हण, सगळे इनलिगल. एक धंदो ताचो लिगल लावपाचो. आनी तो म्हाज्या एक बंगल्याचेर उलयता पळय हेच रावता 4-5 कोटीच्या बंगल्यान, हे 50 लाखाच्यो गाडयो घेवन भोंवता, हेंचे वसत थंय पेट्रोल पंप आहा. गोंयान एकूय अशी सिटी ना ज्या जाग्यार तेंचे फ्लॅट आनी दुकानां ना. हे भक्कम आसा पूण लोकांक रडोवन दाखयता. आनी जो खरे प्रामाणीकपणा करून आयज एक वयर सरता आनी आज पार्टीन ताका आदार दिला जाल्यार तेजेर उलोवपाचें काय ना म्हणटा म्हाजेर टिका करता. हांव साकोड्डेचे सरपंच संजना बिंगो नार्वेकर. आमचे हांगासर आमदारान आमचे हांगासर रोड नासलो तो कंप्लीट करून दिलो. तशेंच हांगासर उदकाचे जे आसा ते आमकां टँकरीन सगळे आमच्या ह्या गांवच्या लोकांक प्रोवायड करता. म्हणून आतां आमचो झेडपी कॅन्डिडेट म्हणून रुपेश भाई रावला आसा. रुपेश भाईनूच म्हाका हांगासर निवडून हाडलेले आसा. सगळे आमचे सपोर्टर आसा तेंच्यांनी निवडून हाडलेले आसा म्हणून हांव सरपंच पद म्हणून हांव आतां हांगा आसा. आनी आमचो सपोर्ट म्हणटा तो रुपेश भाईंगडाच आसतलो. आनी यूथ आसा आनी सगळे आमचे ते फॅमिली आसा ती तेज्या फाटल्यान आसा आनी ते खूब मतान निवडून येतले. हांव रामकृष्ण गांवकर देसाय, मोले पंचायतीचो सरपंच हांव. 2 टायम पंच मेंबर आनी 2 टायम सरपंच. आतां रुपेशा बद्दल सांगतलो जाल्यार खूब आसा. रुपेशाची जी म्हाजी पयली वळख 2015 जो आमच्या ऑपोजीट जो आतां मेंबर रावला कॅन्डिडेट म्हणून गोविंद गांवकर, तेज्या प्रचाराक आमी धारबांदोड्या धारेश्वरी मंदिरान दोगूय मेळिल्ले 2015. तेज्या उपरांत सातत्यान तेजो आनी म्हाजो संपर्क आसा. हांव तेका ल्हानाचो व्हड जातना पळयता, खंय पार्टींत ल्हानाचो व्हड जातना पळयता. म्हणजे एक सादो कार्यकर्तो म्हणून तो पार्टीन येयल्लो. तेणी आपल्या यशाचेर आपल्या प्रयत्नाचेर व्हडली भरारी घेतली. तो युवा अध्यक्ष जालो, आतां पार्टीचो जनरल सेक्रेटरी आसा. आनी तेका ही तिकेट फावा सारकी आसा कित्याक तेका सगळो अनुभव आसा. पार्टीचें काम कशें करप तेचो जाणा. फाटले खेपेक तेणी 2 कॅन्डिडेट आपल्या स्वताच्या बळार विथ द हेल्प ऑफ लोकल पीपल तेंचे साकोड्डे पंचायतीक तेणी 2 कॅन्डिडेट आपले निवडून हाडले तेजे समर्थका बरोबर. आनी आज तेज्या फाटल्यान असो एक यूथ आसा की हेज्या पयलीं असो यूथ खंयच्याच कॅन्डिडेटा बरोबर आमकां दिसोना. कित्याक हो यूथ आसल्या कारणान तेजें विजन बरें आसल्या कारणान आतांच तेणी सांगिल्ल्या प्रमाणे तेका एक विजन आसा. हांगा डेव्हलपमेंट म्हणटा तो जाला, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट म्हणटा तो ऑलरेडी जवळ जवळ 90% आमदारांनी आनी बाकीच्या सगळ्यांनी केला आसा आनी आमचो आमदार तेतून सक्षम आसा. पूण ह्युमन डेव्हलपमेंट आसा तेजो एक विचार आसा. हो विचार खंयच्याच कॅन्डिडेटान झेडपी कॅन्डिडेटान पयलीं काडूं ना. एक कॅन्डिडेट सातत्यान 10 वर्सां येयलो म्हणजे तेजी पयलीं तो येयलो, मागीर तेजी बायल येयली. दुसरें म्हाका आनी एक अभिमान दिसता की BJP पार्टीचो, BJPच्या मतदारांचो आनी BJPच्या कार्यकर्त्यांचो. कित्याक जाणा फाटले फावट आतां जी सिटींग झेडपी आसली ते झेडपी कांयच कळनासलें. तिका ABCD कळनासली राजकारणांतली. पूण त्या मनशाक आमच्या पार्टीच्या लोकांनी, पार्टीच्या लिडरांनी, पार्टीच्या मतदारांनी म्हणटा इतलो सपोर्ट दिवन भरघोश मतांनी तिका निवडून काडली. 2 फावट ताका टर्म चान्स 2 दिले. आनी आज तोच मनीस पार्टीच्या विरोधान वचोन आतां तो स्वार्थाक लागून गेला काय आमचो डेव्हलपमेंट करपाक गेला काय स्वताचो डेव्हलपमेंट करता तेका खबर आनी तेच्या बरोबर भोंवतल्या लोकांक खबर. कित्याक तो एक्चुअली लोकल कॅन्डिडेट जे आमची पंचायत जी म्हाजी पंचायत आसा ही इज फ्रॉम मोलेम पंचायत. पूण तेच्या बरोबर आमी 10 वर्सां टर्म काडलेले आसा. तेजे आमी बिहेवियर पळयल्ले आसा, तेजे रिलेशनूय पळयल्ले आसा, तेजे टर्म्सूय पळयले आनी ह्या भुरग्याचे पळयल्ले आसा. हो भुरगो सर्वसामान्य गरिबांतलो गरीब भुरगो. तेणी सांगलें त्या प्रमाणे कॅटरिंग करून सकयल्यान तो वयर सरलो. आनी तेणी प्रत्येक भुरग्यां कडेन आपलो संपर्क असो दवरिला की तो कोणाच्या खांदार हात घालता, जाणट्यांक पांयां पडटा, नेण्ट्याच्या खांदार हात घालता आनी मनमोकळेपणाने भोंवोन तें सगळ्यांक आपलेशें करून घेतलें आसा. आनी तो जिखतो हेतून तिळमात्र शंका ना की जवळ जवळ म्हाका 2,500 ते 3,000 मतांनी तो लिडिंगान हांगा येवपाक जाय अशी आमची अपेक्षा आसा. कित्याक आमी 4य पंचायतींनी टोटली डे फर्स्टाच्यान हांव भोंवता. हांव प्रिया खंडेपारकर, एक्स सरपंच प्लस आतां
स्थानिक पंच आसा हांगचे ना ह्या गांवगिऱ्या वाठारान इतले प्रोग्रेस जाल्या ह्या बीजेपी सरकारान केला हेचे पयलीं बी आनी आतां आमचो रुपेश भाई निवडून येतले उरलेले सगळे रुपेश भाई करतलो आनी तो भरघोस मतांनी निवडून येतलो ही आमी आशा बाळगता आनी ताजे बरोबर इतले दीस कॅम्पेनींग आमी करता हांव सिनियर सिटीजन जावन सुद्दां ताजे बरोबर भोंवला आनी ताणें सपोर्टान आमकां दोगांकूय निवडून हाडिल्लीं आसा भरघोस मतांनी निवडून येतलो. तर हे असले रुपेश देसाई जांच्या कडेन आमी जाणून घेतले लोकांचो प्रतिसाद कसो आसा तेंची कॅम्पेनींग कशी चल्ला ते लोकांचे इश्यूज कितें आसा तर पळयत रावात गोंयकारपण. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.